आमठाणे डॅम 35 वर्सां बांदले. त्यानंतर साल न्हंयचे कडेन आमी जवळ 300-350 कोटी म्हणून तुगेले हे बांदतात, बॅरेज बांदतात मोठी सामकी, जी फेब्रुवारी किंवा मार्चांत आमी कमिशन करतात, चालू करतले. लक्षात घ्या, थंयच्यान भरपूर उदक येतलें. ही आसा की ही डॅम जी आसा पळय न्ही, ही बॅलन्सिंग रिजर्वयर, म्हणजे तें उदक काडपाचें हांगसर सांठोवपाचें आनी हांगसरल्यान मागीर तें बाय ग्रॅविटी तें सामकें तुगेलें बिट्टोण्या पर्यंत पावपाचें. इवन तुजें हांगसर पावपाचें थंय म्हटल्यार कुचेली म्हापसा अशी ही टॅक्नॉलॉजी आसा आनी प्लॅनिंग आसा. आनी त्यामुळे ह्या उदकाचो पयलो अधिकार जो आसा पळय न्ही, तो बिचोली आनी सगळी गांव, मेणकुरे आसुंये, लाटंबरशे आसुंये किंवा साळ विलेज आसुंये, हांगसरले खंयच्याच घरांत बाबा उदकाचें उदक पिवपाचें उदक ना अशें जावपाक जायना. आनी म्हणून तुमी जे कितें प्रोजेक्ट घेतल्या पळय न्ही PWDच्या अंडर ट्रिटमेंट प्लांटाचे वगैरे वगैरे, ते सामके कशें म्हणटा मंथली बेजीस ताजो रिव्ह्यू घेवचो आनीक सादारणशे एप्रील-मे पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय. सामकें म्हणजे अशें फॉलोअप करचें पडटलें. फॉलोअप केलें जायना, लक्षात घेयात, खंयची गजाल ती फॉलोअप केली जायना. आनी म्हणून हांव म्हजें एक म्हणणें आसा आनी आमची इंजिनियर सुचोवणी आसा अशी की ह्या परिसरा भितर मेणकुरे आसुंये, लाटंबरशे आसुंये किंवा त्या सकयल आसुंये, जे ज्या जाग्यार गांव आसा आनी गांवा भितर लोकां कडेन जमीन आसा ती जमिनीची मशागत जावपाक जाय. ह्या सगळ्या कामाच्या उद्घाटनाक आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, आमचे चीफ इंजिनियर ज्ञानेश्वर सालेलकर, ZP प्रदीप रेवडकर, खरोखरच आमचे मंत्री आसा, तांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा. म्हाका दिसता आमठाणे डॅम लास्ट 35 वर्सां त्याची गेट आसली आनी तुमकां खबर आसा खंयची गोष्ट खूब वर्सां आसली काय डेफिनेटली ताका मेंटेनन्स जाय पडटा, डॅमेज जाता, दिस इज बाउंड टू हॅपन. आनी हे जी जेन्ना ती गेट लॉक जाली ते रिपेरिंग काम घेतले. हो डॅम आसलो, ह्या डॅमाचेर आमी वतना पयलीं जर बेश्टो आसलो, स्कूटर येवपाक बी भंय दिसताले, पण आज जर पळयशात तुमी सबंद डॅमाक बॅराकेड घातलेली आसा, ब्युटिफाय केल्लो आसा, लायटी घातलेले आसता. आनी सगळ्यान व्हडलें काम म्हणजे जे हांव सांगूंक विसरले ते 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट. आता रॉ वॉटर प्लांट हे जे म्हाका दिसता इनॉग्रेशन 2023 आमच्या बरोबर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत WRD मिनिस्टरय आशिल्ले, ह्याच वाठारांत जाल्ले. आणि हे तेन्नाचे काम असले ते रॉ वॉटर प्लांटाचे अराउंड 20 कोटीचे. आणि बाकीची सगळी कामां म्हणून सरकारान तब्बल 34 करोड्स हेचेर सगळ्या गोष्टीचेर हांगा जे तुम्ही पळयतात ताचेर मोडलेले आसात. खूप फावटी अपोजिशनाक दिसता की कोणाक उलयताना दिसता की बारीक काम करता आणि लायट. आम्ही बारीक कामाचं हांगा हे करता, इनॉग्रेशन करता आणि आज 34 कोटीच्याय कामाचे आम्ही आज इनॉग्रेशन करता.